प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पुन्हा जिवंत उपरांत जेजून आपल्या सिसा मेळटना म्हणलें उतरां, पीस बी विथ यू, शांती तुमचे सवय आसो. आनी ती शांती ताणें दिता आसतना हर एका ताच्या अपियरन्सांत कितें जालें गे म्हळ्यार ताणें सिसांक धैर्यान बरोवंक प्रयत्न केले. प्रयत्न मात न्ही, ताणें धैर्यान बरलें आनी ताचे पातयेणी ताचे फेथ भावार्थ इन्क्रीज जावंक लागलो. त्या देखून एकच दिसांनी ते बलिश्ट जावनात. जेजूच्या हर एका दिश्टेंत ते बलिश्ट जाले. जेजू केन्ना सकाळीं तांकां दिश्टी पडलो तेन्ना हर एक घडये जेजून तांकां बलिश्ट केलें. खंयच्यांत? भावार्थांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गाणयो ग्लाब जेजू, वंदान तुका महिमा जेजू. जेजू मगळा बापा, चड आनी चड मापान आमी तुजे थंय व्हरत्या पातयेणे व्हरत्या भावार्थान जियोवच्याक जायती कृपा तूं आमकां वतून दी. सोम्या सोम्याचें नांव, सोम्याचें आमले रगत ह्या वेळा सगळें आमचे थंय देवोन दी. जेजूस आमकां जाय जाल्यार बरेंपण हाडून दी आनी त्या बरेपणां आमी सदांच जियोवंक तूं आमकां पाव करून दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजे भाव भयणीनो, ही शिकवण तुमकां मेळटा आसतना दैवी काकूचे पेस परब जावन जाता. जाल्यार ह्या दैवी काकुतीक आमी जायते जाण परबेक दिसा मात न्हय. थ्रू आउट द इयर आख्ख्या वर्सांत आमी दैवी काकूच्या वर्त्या मोगांत आसता. हे एक वर्त संभ्राम आमी सदांच देवासपण आमी तें मुखारसून व्हेल्लें आसा. आतां ते दैवी काकूचेर इतली एक पातयेणी आमकां आयल्या की जायते जाणां पंत्यार 3 वरार उठोन त्या दैवी काकूचो तेर्स आनी दनपारां त्या 3 वरार दैवी काकूचो तेर्स जायती जाणां आमी करता. आनी हाचो इफेक्ट कितें म्हळ्यार आमचें सगळीं बरेंपण, आमचें सगळीं जिवीत त्या दैवी काकूच्या वर्त्या मोगांत भरलां म्हूण आमी सांगेत. त्या देखून दैवी काकुतींत वर्तेपण कितें म्हळ्यार देवान तें कितें दिलां त्या प्रमाणे आमी मुखारसून वता आसतना दैवी काकूची नदर आमी जावच्याक, आमी त्या दैवी काकूच्या दाळ्यान भरच्याक आमकां देव आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. बापाची आगाणीत काकूत मनशा वयर ताणें सरयली, ताचेर आमी भरवोसो दवरया. आनी ती आगाणीत काकूत आमकां वर्त्या तरान बऱ्या जिविताक पायता. खंय जावन आतां आमी एक काकुतीचे कुडीचे दाळ्याचे करण्यो म्हूण आमी आयकता. कुडीचे दाळ्याचे करण्यो आनी आत्मीक दाळ्याचे करण्यो. आज आमी फकत कुडीचे दाळ्याचे करण्या विशयांत मात्र हांव उलयतलों ह्या शिकवणेंत. आनी तुमकां जायत्या जाणांक कळीत आसात कित्याक आतां दैवी काकूचे देवासपण अशें वाडलां की जायतो जाण त्या देवासपणा देखून इतलो आनीक चड जेजू व्हरतो अनुभव करूंक शकला. आनी जेजूच्या कडवळ्यांतावन देंवल्लें तें रगत आनी उदक आमकां नवें जिवीत दिवच्याक मात न्हय. दैवी काकूची परब पास्काच्या आयताराच्या दुसऱ्या हप्त्यांतच ती परब आमी आचरण करची जावन आसा. हर एक कडेन तुमी पळयता दैवी काकूचे पिंतुरां आसतात. आनी अशें एक अभियान आरंभ केलां की आल्फ्रेड रेबेलो सार्जंट आसा ताणें अभियान केलां की कोणाक ती दैवी काकूची पिंतुरां जाय त्या प्रमाणे तो दान दिता. तांच्या घरा बागलाक वचोन पावीत करच्या बरी तो आमकां ती दान दिता. त्या देखून हांवें जायते कडेन वता आसतना ताचे मारिपात जायती त्या दैवी काकूची पिंतुरां हेरांक दिल्लीं आसात. हर एक म्हणजे रैतेरीक गेलो जाल्यार तें दैवी काकूची पिंतूर म्हजे सांगत आसता. कित्याक तें लोकांक आसा करच्या हर एकल्या घरांनी तुमी गेल्या जाल्यार दैवी काकूचें एक पिंतूर बरें करून फ्रेम करून आज आमकां पळोवंक दिसता. ताचो अर्थ इतलोच, दैवी काकुतीचेर आमची पातयेणी चड आनी चड मापान आज बळवंत जाल्या आनी आमी त्या देवासपणांत जायते मुखार गेल्या म्हूण आमी सांगेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर कुडीच्या दाळ्याच्यो करण्यो आज आमी पळोवच्यो जावन आसात. ते 7 आसात. ते खंय जावन आयले आनी हें कशें आरंभ जालें म्हूण पळयलें जाल्यार लुकास एवांजेलो 4 अध्याय 18व्या वळींत हें सगळें जेजूनच आपल्या जिवांत ताणें तो कवळो उक्तो करून सिनागोगांत वाचता आसतना
ताचे सगळे मिसांव तें परगट केलां. आतां पळया जेजूनचो म्हणलें ही उतरां. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक. कोण ती दुर्बळी? दुर्बळी जावन आसा संपोवन तरां देवाचेर होंदोन जियोवची. देवाचेर होंदोन जियेत आसतना देवा शिवाय तांकां कितेंच ना. तें जावन आसा अवलंबन. हांव कांयच न्ही, देवा शिवाय हांवें कितेंच करूंक जायना. आनी देव म्हज्या जिवनान ना तर म्हजें जिवन सुखीदाडीचें निर्फळ. देवा वयर होंदोन जियोवची ती. जावंक पुरो ह्या लौकीक संवसारांत ती दुबळी. जावंक पुरो तांचे इतले तितले उठळना, तांचे इतले ग्रेस्त गायना. पूण देवा वयर होंदोन जियेत आसतना तांच्या की ग्रेस्त कोणूच ना. कित्याक म्हळ्यार तांचें सगळें अवलंबन देवाचेर. देवाचे पात्योन दे आर डिपेंडींग ऑन गॉड. आनी तसल्यांक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक तो आयला म्हणटा. कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्या सुडका. कसली बंदड? बंदड फकत जैलाची न्ही, बंदड पातकाची बंदड अशी जाल्या की जायत्या जाणांक आमकां सुडकात ना म्हणल्यार बरी जाल्या. थोड्या म्हणचे आसा म्हाका मस्त ब्लॉक पडला, म्हाका केसे म्हण गोतू आडकळे आसात, अडचण्यो आसात. हे सगळे आडकळे अडचण्यो खंय ना न्हू, ते आयिल्ले जावन आसात जेवणसाराच्या काळोखाच्या कोणांत आमी बुडतना. जेवणसार तें काम करतना कितें उजवाड आसा ताका तो धांपण घालता. धांपण घालतना आमकां पातकान आमी पडटना ती पातकां म्हण रियलायज करून पाटी येवची सकत आसल्यार उजवाडाचे किरण आमी पळोवंक शकता. एकादा वेळा आमी त्यात पातकांत आतां म्हजी जिणेंत पातके म्हाका कोण बक्षिता, जेजो म्हाका बक्षिना, तें देवाची दैवी काकूत काम करता म्हण आमकां विसर पडली तर आमी मुखार येवच्या बरी ना. कित्याक म्हळ्यार जेवसार इतलो टक्की कोलो तो कितें करता की म्हळ्यार सगळी धांपण घालता. आनी त्या देखून दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा देवाचें उतर आयकोंक नजो म्हण ताणें तुमच्यो मोती कुड्ड्यो केल्यात. पळया बंदडन गेल्यात. ते कितलें आयकल्यार ते समजोन घेवन त्या प्रमाणे जिवन बदली करूंक आमकां ताणें अवकाश दिले जाल्यार ते उपयोग करूंक आमकां कळीत नासले देखून आमी बंदडेंत आसा. ते जाल्यार बंदडेंत आसलेल्यांक सुडका दिवच्याक. आनी जेचें पुनर्जीवन बोर्न द रिजरेक्शन ऑफ जीजस इज द कल्मिनेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्डेज. पळया खाणो केदोन तो उजवाडाक आयलो. तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सद्गमया, असततावन सताक. फटी मारून जियोन आमचें जिवन जाता म्हण आमी चिंतल्या जाल्यार जेवणसारच्या मुश्टीत आमी आसा. आनी तशें जाल्यार मुश्टीत आमी आसतना असततावन सताक उठलो जेजो. कितेंय जावं दी सताक रुजवात दिवच्याक हांव सुखसो ना. पिलातान विचारलें सत म्हळ्यार कितें? जेजून कांयच ताका जबाब दिवंक वचोना. कित्याक सत म्हूण कळीत नासल्या आनी तिच्या मनशाक ताका सत सांगल्यार ताका कितें कळटा. त्याच प्रमाणे असतंत आसलेल्या जायत्या जाणांक आपणाचें जिवनूच तशें. त्या देखून पोटी मारचे. आनी हांवें जायते फावटी सांगलां पोटींत रिगुल्लो जेवणसार तुजें सगळें सत्यानाश करता. त्या देखून आमी आसल्या बरी आमी सत उलोवंक जाय. आनी सत उलयतना सताच्या वाटेंत आमी चलता आसतना जेवणसाराक आमच्या बगलेन तो रावलो जाल्यार आमकां आपडूंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून बंदडेंत आसल्ल्यांक सुडका म्हळ्यार फातकाचें तें बंदड, फातकाचें तें वत्तड, फातकाचें तें मेळेपण. तातूंत आमी पडोन तातूंत आमी जियोंक पळयत आसतना आमकां जाय जाली सुडका तो दिता बंदडेंतावन. कुळड्यांक दिश्ट, कुळडे जायते जाण आपणान सांगलें तें खरें, आपणाचें सारकें म्हूण जायते जाण जियेतात. आनी असल्यांक जेजू कितें म्हणटा कुळड्यांक दिश्ट दिवंक हांव आयलां. कुळड्यांक दिश्ट दिवंक म्हळ्यार असले कुळडे जाल्ले आपणाचें वडपण लेखचें, आपणाचो अहंकार लेखचें, हांवें सांगिल्लें मात जाय म्हूण हट धरचें, हट्टामारी म्हणटा, आर्गंटे म्हणटा. असले कुळड्यांक दिश्ट दिवच्याक, तांची दिश्ट हांवें शुभ्र करच्याक. कुळडे दैहीक दिश्टीन ते कुळडे न्ही, आंतरीक दिश्टीन ते कुळडे जाल्यात. असल्यांक नवी दिशा दाखोवच्याक
सौम्यान आपले मिसांव घेतिल्लें. उपरांत दंड सतल्यांक सवकासाय बसोंक दंड सतलीं. जायतीं जाणां हेरांच्या आनी देखून हेरांच्या वायटा देखून आज पळया फ्रॉड करतात त्या देखून कितलेशे कुटुंबां आज बेजारायन आसात. कितलेशे कुटुंबाची शांती होगडोवन घेतल्या. कितलेशे कुटुंबांनी समाधान ना. त्या देखून दैवीक काकूद कणवळ्याचें आनी समाधानाचें एक हातेर जावन आसा. समाधान हाडच्याक तें हातेर जावन आसा. आनी अशें आसता दंड सतल्यांक सवकासाय दिवच्याक सोमी आयला. आनी उपरांत पळया कितें म्हणटा. आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. तर दया माया देवाचे वर्ते खणवळाय आमचे वयर रोम जाय तर आमी त्या रोमणेक तयार जावन आसा जाय. हे गादो बरो करून कुसरले तेन्ना कितें जाता पुरो समाज जाता आनी मोव जाता. आनी ताचे उपरांत ताका आमी बीं ओमताव. तशेंच आमी कणवळ्याची आनी दाळची जाय जाल्यार बापा सांगात एक जावन तें वरस पासारूंक आयिल्ल्या तें वरस आमच्या जिवनांत जियोंक आमकां उलो दिल्ल्या सोम्या तें आमी एक जावन जियोंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मगे जेन्ना तर 7 कुडीच्या दाळ्याच्यो करण्यो तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे बुकेल्ल्यांक वाडचें, थानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें, विणगे आसलेल्यांक न्हेसोंक दिवचें, भिडानातलेल्यांक आसरो दिवचो, कायद्यांक बुजोवचें, पिडेस्तांची भेट करची, मेल्ल्यांक मातयेक पावचें. हें सगळें तुमकां मातेवचो एवांजेल पळोवंक आमकां मातेवचो एवांजेल चॅप्टर 25 वर्स 35 to 36 हातूंत तुमकां सगळें पळोवंक मेळटा. पयलें 5 दाळ्याच्यो करण्यो थंय पळोवंक मेळटात. कायद्यांक बुजोवचें आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 7 मेळटा. आनी मेल्ल्यांक मातयेक पावचें तोबीत चॅप्टर 1 वर्स 17. तोबीत चॅप्टर 1 वर्स 17 आमकां पळोवंक मेळटा. तर आमी विचारचें हे कुडीचे दाळ्याच्यो करण्यो आमी करी जाय गी, गरज आसा गी, करी जायच म्हणटा. इगज मातयेंत आमी पळयलें जाल्यार ही केल्यार मात सर्गाच्या वाटे पावच्याक आमकां सारकी वाट मेळटा, सारकी दिशा मेळटा. त्या देखून आमी ती करी जायत. आनी अशें आसता जायते जाण आमी चिंतूंक पुरो भावार्थ फेथ एलोन कॅन सेव अस. रोमाकारां बरयलें पत्र चॅप्टर 3 वर्स 28 तुमी पळयलें जाल्यार फेथ एलोन कॅन सेव अस. त्या देखून एकली स्त्री म्हणटा तुमी बायबल पालो करिनात, तुमी त्या प्रमाणे जियेनात. कित्याक म्हळ्यार तिणें काणयल्लें सेंटेन्स जावन आसा एक रोमाकारां बरयलें पत्र चॅप्टर 3 वर्स 28 फेथ एलोन कॅन सेव यू. भावार्थ मात्र तुका साल्वासान दिवंक शकता. हें केसें गी म्हळ्यार आमी ते कायदे प्रकार मात्र जियोंक पळयता. कशें जुदेवांच्या काळार सुन्नात केल्ल्यांक मात्र एक सुटका म्हण आसली त्या प्रमाणे आमी बायबलांतल्यान आसल्या बरी काण जियेवलें जाल्यार एक सेंटेन्स मात काण जियेलें जाल्यार फेथ एलोन कॅन सेव अस. आनी तें आमी कॅथोलीक फॉलो करिना म्हणून एकले प्रोटेस्टंट स्त्री कॅथोलीक सभेच्या एका याजकाक ती म्हणटा. आनी याजकान दिल्लें उल्लेख उपरांत ते आमच्या दैवीक काकुतींत आमच्या करण्यांनी कशें आटापून आसा म्हणलें तो आमकां शिकयता. त्या प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार फकत कायद्या प्रमाणे न्ही, रुली प्रमाणे न्ही, रेग्रे प्रमाणे न्ही, आमी नितीवंत जाता मोगा प्रमाणे म्हणटा. जेम्साचें पत्र जाकोबाचें पत्र सेंट बुक ऑफ जेम्स जाकोबाचें पत्र चॅप्टर 2 वर्स 24 वर्स 24 कितें म्हणटा म्हणलें आमी पळोवया. देखून सत्मा दिल्ले वरवीं मात्र न्हय बगार बऱ्यो करण्यो आदारिल्ले वरवीं मनीस नितीवंत जाता. सत्मान दिल्ल्या वरवीं मात न्हय, नॉट जस्ट बाय फेथ बट ऑल्सो द एक्शन्स. त्या देखून सत्मान दिल्ल्या वरवीं मात्र न्हय बऱ्यो करण्यो आदारिल्ले वरवीं मनीस नितीवंत जाता. आमी फकत भावार्थान मात जियोवचें न्ही, बऱ्यो करण्यो आदारूंक आसा म्हणटा जाकोबाचें पत्र. त्या देखून मोगा प्रमाणे आमी जियोंक मुखार सुनवेचें. पयल्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 13 वर्स 2 पळयलें जाल्यार खंयसर मोग आनी मायपास आसा थंयसर देव आसा. त्या देखून
भावार्थ बरवोसो आनी मोग आनी ताच्या पैकी मोग वर्तो जावन आसा म्हणटा आमचो सांपावलो. आनी त्या देखून कर्ण्य नातल्यार भावार्थाक जीव ना म्हणटा जेकब. ते आमी पळयता जेकबाचें पत्र चॅप्टर 2 वर्स 26 पळया. जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना तशें कर्ण्य नातल्यार भावार्थाकय जीव ना. तर भावार्थ आनी कर्ण्य सांगाता वचोंक जाय. त्या खातीर कुडीच्या दाळच्या कर्ण्या विशयांत आमी उलयता आसतना दैवीक काकूच्या देवासपणा विशयांत उलयता आसतना ते कुडीच्यो जावं दी आत्मीक जावं दी दाळच्यो कर्ण्यो सांगाता वचोंक जाय. भावार्थ बरवोसो मोग आनी हांच्या पैकी मोग मात श्रेश्ठ जावन आसा. मातयेचो सुवार्ते चॅप्टर 19 वर्स 17 तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. ग्रेस्त तरणाटो आयलो जेजू लागीं म्हणा लागलो हांवें सश्णाचें जिवीत बगी जाय तर कितें करूंक जाय. जेजू म्हणालो 10 उपदेश पाळूंक जाय. ते सगळ्यांक पाळल्यात म्हणा लागलो तो. सगळ्यांक पाळल्यात. पळया 10 उपदेश पाळटा आसतना तांदूळ कर्ण्य येतात. कितले जायते कर्ण्य तांदूळ येतात. आनी अशें आसा तो म्हणून हांवें ते पाळले. ताचे उपरांत जेजू कितें म्हणा लागलो ताका म्हणा लागलो वच आनी तुजें आशिल्लें आस्त विकून दुबळ्यांक दी. आनी अशें म्हणटा आसतना ताचें तोंड बावलें. पळया तो फकत ते फॉलो करूंक आसलो नीती प्रकार जियोंक. 10 उपदेश दिल्ले जावन मैजेक ते हांवें बरें करून सांबाळल्यात हांव त्या प्रमाणे जियेलां. पूण केन्ना बरें कर्ण्य तुका करूंक पडलें त्या वेळा तो विसरलो आनी दुखेस्त जालो. ताचें मुखामळ बावलें म्हणटा ऑंजलिस्ट. कित्याक ताची आस्त जायती आसली ती कशी सोडची. कर्ण्यो आमचे भोव गरजेच्यो जावन आसात. त्या देखून मातयेचो सुवार्ते चॅप्टर 25 वर्स 35 to 36 आमकां म्हणटा भावार्थ बरवोसो आनी मोगास पैकी मोग वर्तो जावन आसा. उंचायेचें दिरवें तें जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयण. कित्याक मातयेचो सुवार्ते चॅप्टर 5 वर्स 48 पळया. चॅप्टर 5 वर्स 48 कितें म्हणटा जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरे जाय. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. जायते जाणां आमकां तें भोव अपुरबायचें एक चिंता मात न्ही. देवाचें उतर जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरीं जावंक जाय. उपरांत लुकाचो म्हणजे चॅप्टर 6 वर्स 36 आमकां कितें सांगता तुमचो जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी एज युअर हेवनली फादर इज मर्सिफूल यू बिकम मर्सिफूल टू वन अनदर. तुवें तुज्या बापा बरी दयाळ जावंक जाय. जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जावंक जाय. बी मर्सिफूल एज युअर हेवनली फादर इज मर्सिफूल. जायते फुडें आमी चिंता हें साध्य जाता गे. आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार साध्य जाता. म्हज्या जिवनांत पळयलें आसा थोडे फावटी आमचे अथॉरिटीज आसतात. ह्या अथॉरिटीन तांणी खंयचोय पावर उपयोग करियत. अथॉरिटेरियन पावर उपयोग करियत मर्सिफूल पावर उपयोग करियत. अशें आसा आमच्या कम्युनिटीन घडलें. एक सुपिरियर आसलें आनी त्या वेळार आमकां खंयचें एक 4 व्हिलर वाहन वरयचें जाल्यार तांकां इन्फॉर्म करूंक आसलें. आनी हांवें अर्जंटार तें वाहन व्हेल्लें आनी इन्फॉर्म करूंक टायम मेळोना आनी इन्फॉर्म करूंक ना हांवें. आनी हांवें चिंतलें सांजेर कशें पार्टयेक बेगीन जातालें म्हणून चिंतलें जाल्यार तें गेल्लें कार्य मातसो लांब जालें आनी त्या मागण्याच्या कार्या देखून पाटी बेगीन येवंक जावना. तितल्यार कितें जालें म्हळ्यार हें वाहन खंय गेलें म्हणून तांकां कळीत नासलें. कम्युनिटीन चिंतलें कोणें आमचे की भायर आसतात त्या देखून कोणें वेलें कोणना म्हणून चिंतून तांकां एक चोर भिरांत वाडली. आनी अशें आसता CC कॅमेरान घालना आनी पळयत आसतना एक लांब मनीस काराच्या भितर रिगता. आमचें ओमनी आसलें तातूंत हांव रिगोन बसलो आनी तें कार ड्रायव्ह करचें आनी पळयलें तितल्या तांकां सुसेग जालो आनी हांवें वेला म्हूण. कित्याक तें कार हांव केदाळे व्हरिनातलो. आनी अशें आसता ओमनी व्हरिनातलें देखून ताणें चिंतलें कोणें दुसऱ्या वेलांक व्हरना म्हूण. आनी अशें आसता पाटी हांव आयलो सांजेर पाटी येता आसतना म्हजो सुपिरियर दारांत मेळ्ळो आनी म्हणा तुवें व्हेल्लें गे वय म्हळ्यार इन्फॉर्म करूंक टायम मेळोना अर्जंट आसलें त्या देखून हांव काडून धांवलो. आनी अशें आसता तो म्हणा लागलो व्हड न्हय आमी चिंतलें कोणें दुसऱ्यांनी वेलांक व्हरना म्हूण. त्या देखून आमी CC कॅमेरान पुरो चॅक करून पळयतना तूं बरो आसाय म्हूण. आतां अथॉरिटेरियन ताणें तें उपयोग करीत जाल्यार कशें तुवें कशें वेलें कित्याक आमकां इन्फॉर्म करनाय कित्याक फोन कर म्हणून सांगोनाय. पूण ताणें तें करना मर्सिफुली डेल्ट विथ इट. त्या वेळार हांवें ताका सांगलें असले कर्ण्या देखून आमचो मोग आनीक चड वाडटा आनीक चड आमचो मोग दडतो जाता. तशें आमी दयाळच्यो कर्ण्यो करता आसतना आमचें जिवन अपुरबायेचें जाता. त्या देखून सोमी म्हणटा कोण तो म्हाका सोम्या म्हूण उलो करता तें पावना. बापाची खुशी ताणें केली जाल्यार मात्र ताणें सर्गाच्या दायजान वांटेली जावंक जाता. तर बरें करचें आमचो गूण जावन आसा. पूण बरें करचें म्हूण न्हू आमी फकत बरें करून वायट केल्यारूय जायना.
वायट आदारचे आमी सोडी जाय, वायट आदारचे सोडी जाय. जायते जाण म्हणटात हांवें सगळें केलां, बरें केलां, हांवें दान धर्म केलां, पूण पातकांती हांव आसा. ना, वायट आदारचें आमी सोडूंक जाय, बरें करचें आमी चड आनी चड मापान उंचायेक व्हरूंक जाय. त्या खातीर थोडे जाणांनी बारीक मतेन थोडे काम करतात. एकलो म्हणा लागलो, हांवें मागतना सिगरेट ओडयेत गे, मागतना सिगरेट ओडयेत गे. पाद्रा म्हणा लागलो, तें कशें जाता मागतना सिगरेट ओडची? मागतना मागा जाय, वायट तें जाल्यार पुरो दुरोर सोडचो आनी तें तुजी कूड वस्तूंची तें आमी करूंक ना, मागतना सिगरेट ओडूंक ना. तर वो बारीकशाणो दुसरे दीस आयलो आनी म्हणा लागलो, फादर आनी एक म्हाका सवाल आसा तुमचे कडेन, हांवें सिगरेट ओडतना मागयेत गे, सिगरेट ओडतना मागयेत. फादराबान कितें सांगलें म्हाका कळयतकच ना, पूण नॉर्मल आमी उलयतना सिगरेट ओडटा मागयेत, मागणे कोणाकी ना म्हणना. पूण आमी कितें करता, एवॉयडींग समथींग, हांगा वायट करचें अवॉयड कर, आनी एक कडेन वायट करूंक आमी पळयता, तें रॉंग. आनी एक कडेन करूंक पळोवचें. त्या देखून बरें करून करतना वायट आमी आदारचें सोडूंक जाय. लेट युअर गूड वर्क्स रिवील दॅट यू आर माय डिसायपल्स. जेजू म्हणटा, तुमचे बरे करण्यो तुमी म्हजे सीस म्हूण वळखून घेवच्याक तुमकां साकार जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दाळ्या खातीर आमी मागा जाय मोगाच्या भावान भयणीनो. जायती वर्ती दाळे आमचे थंय आसा जाय. संपाल म्हणटा, रक्त मांसाच्या वंदना वळख जायनाकात. गलेशियन चॅप्टर 5:19 आमकां बोवापूर बायतारान तो सांगता. आनी तशें जाल्यार रक्त मांसाचे वंदवणेन तुमी वळख जशें जाल्यार सगळें तुमचें निर्फळ जातलें. त्या देखून पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बरा तो म्हणटा, गलेशियन चॅप्टर 5:22 आनी अशें तो म्हणटा, तुमी रक्त मांसा वंदवणा वळख जावच्या बदलाक पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तुमी बरा. आनी पयले जुवांचे पत्र चॅप्टर 2:15 and 16 and 17 आमकां कितें म्हणटा, ह्या संवसारांत आसलेल्या वस्तूंक तुमी लाभदा नाकात, तांच्या फाटल्यान तुमी पडनाकात, त्या वस्तू सांगात एक जावन जियेनाकात. ह्या पकळ दावलातेंत तुमी उपेवचे नाका, पकळ दावलातेंत तुमी ह्या संवसाराची ग्रेस्तगाय वडवीक उलोवचे नाका. तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांक त्या पुस्तलावण्यांक वळख जायनाकात. त्या खातीर तो म्हणटा, रक्त मांसाच्या वंदवण्याक वळख जावचें न्हय. रक्त मांसाच्या वंदवणे ते मोग आसलो, बापाचो मोग तांचे थंय तो ना म्हणटा. तर आमकां खुरपा जाय, बावार्थ खुरपा आमचे थंय देवोंक जाय, बावार्थांत बऱ्यो करण्यो आमी करूंक जाय. त्या देखून तो पावल घरांत घरांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा, 6 अध्याय 7, 8 आनी 9 वळ, तुवें उपदेश पाळटना तुज्या थंय खुरपा देंवतली आनी क्रिस्त थंय आमचो एकवट थीर जातालो. क्रिस्त नासतना आमी कितेंय केलें जाल्यार तें खंयच्या फायद्याक येवचें ना, मोगाचें न्हू. आमी बायलां सुमे सांगता, नांव तर ससनाचो जिवीत आमचे थंय ना म्हणटा संपावल. तुवें सगळें बरें करन तूं सोम्या सांगता ना, तर कशें तुका खुरपा मेळची? तुज्या बावार्था सांगता तुज्यो करण्यो गरजेच्यो. त्या देखून आमी म्हणटा, फेथ मे सेव यू बट द एक्शन्स आर रिक्वायर्ड. फेथ इन एक्शन म्हणटा आमी अशें उलयता आसतना. तुवें कॅन्सर गूण केला हांवें जावंक पुरो, व्हडले व्हडले फॅक्टरी बांदून जायते जेवणेरांक दिला हांवें जावंक पुरो, तूं क्रिस्ताक पातयनाय, इगज मातेक कांयच तूं किंमत दिनाय, मिसाच्या बलिदानाक तुका वचोंक नाका, तर सल्वच हांव कशें लाभतालें? तुजे बरें करण्यो बगत आसल्यार पावना, तुका देवावर पातयेण्या आसूंक जाय. त्या देखून खुरपा बावार्थान देवच्याक बऱ्यो करण्यो आमकां भोव गरजेच्यो जावन आसात. बावार्थांनी तुज्यो करण्यो सांगाता वचोंक जाय म्हणटा सांपावल. हांव देवाक पातयना, इगर्जेक येना, मिसाक येना, वायट संबंदांत रावता, कशें साल्वास हांव लाभचें? क्रिस्त थंय संबंद ना, तर पातकांत क्रिस्त थंय संबंद आमी जोडूंक जायना. पातकां जावन मेळेपणां जावन आमी नितळ जावन क्रिस्त थंय संबंद जोडूंक जाता. सैतानाक देवाची चड वळख आसली, खोटो तो, ताका साल्वार कितें केलें गी देवा सांगता तो ना, देवा सांगता तो ना, खोटो तो. त्या देखून ताचे सलवार जावचें साध्य ना. एका दोळो तो देव सांगता आसल्यार खंडीत जावन सांग. क्रिस्तान आपल्या बापाची काकूत आमकां दाखयली, आमी ती जिये जाय. तुका दाळ जाय तर तूं दाळ जा. तुजे थंय दाळचे मोळची दिश्ट सोम्याची रोंब जे तर तूं मोळय सुद्दां दाळ सुद्दां.
बी परफेक्ट बरो जा आनी बरें जा. खंयच्या मापान तूं हेरांक दिताय त्याच मापान तूं काय दितलें म्हूण सांगलां सोम्यान. आमच्या सोम्यान सान पावस्तिनाक अशें म्हळें की हांव तुजे थंय काकू तुजे कर्ण्यो विचारतां. तुमी पळोवंक गेले जाल्यार पावस्तिनाच्या बुकांत 742 पॅराग्राफ 742 आमकां सगळें तें पळोवंक मेळटा. तर हांव बरो शब्द सांगतां, मुखासून गरजां पावतां, माग तुका जायतें दिलां आनी तांतलें दिल्लें तूं शिंपडयताय कांय फायद्याचें न्हय. तुका दिल्ल्यांतलें तुवें शिंपडोवचें न्हय, चड उरल्ल्यान तूं कितें तुका म्हूण उपयोग करताय तांतलें तुवें दिवचें. दॅट इज द सॅक्रिफायस. तूं कितें म्हज्या ल्हाना भावांक करताय, भयण्यांक करताय तेंच तूं म्हाका करताय. त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी जेजूचे हात आनी पांय आनी दोळे जाय जाय. खापुजेन मान्ना आमी दिता ते दिवचे तुमी जावन आसा. तर कोण तेचे हात पांय आनी दोळे? तुमी. आमी फकत वी आर जस्ट द फॅसिलिटेटर्स. पूण दिवची तुमी जावन आसात. त्या देखून तुमी ताचे हात पांय आनी दोळे तुमचे द्वारे ती बरी कर्ण्यो जावन आसात. त्या देखून ते क्रेडीट गोज टू यू. यू मे फॅसिलिटेट बिकॉज इट्स अ प्लेस. पूण सगळे खर्च कर्ण्यो तुमचे जावन आसात. कोण जेचे हात पांय जातात तांच्या ते कर्ण्यो वळटात. कर्ण्यो करूंक हांगा धांवचें थंय धांवचें म्हणना. आमच्या घरा बागलारच आमकां जायते अवकाश आसा. थंय तेरेजा कॉन्वेंटांत ती आसली, केन्नाय कॉन्वेंटांत जावन ती भायर येवना. पूण सी द पॅटर्न ऑफ मिशनरीज. कशें म्हळ्यार काळजांत तसलो मोग आनी दाळ तिचे थंय उमाळून येताली. सोम्याची काकूत तिचे थंय बरोन उमटोन येताली. त्या देखून आसल्या कडेन ती हेरांक खातीर मागताली, हेरांच्या बरेपणा मागताली आनी तिचे कर्ण्यो. त्या देखून सी द पॅटर्न ऑफ मिशनरीज म्हूण आमी सांगता. तर जेजूची काकूत दाळाय तुज्या काळजाक, हेरांच्या काळजाक तुवें ती पासारूंक जाय. तुज्या काळजांत आसली ती दाळ आनी मोळाय हेरांच्या काळजाक तुवें पासारूंक जाय. तुज्या थंय ती पूर्ण दवरिनाका. मदर तेरेसा म्हणटा जेचें खरें आजारपण दोन कडेन आसता काय. एक येवकारिस्ताच्या त्या मेजा बोवारी आनी त्या द्वारे आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा. दुसरें दुबळ्यांच्या काळजांत तुवें हेरांक पावतना तुवें म्हाकाच तें केलें म्हणटा. फावस्तिना लागीं एकलो बारी मेळो नितळनातलो एकलो भिकारी येयलो. तिका ताका पळोवन बारी बिरमत दिसली. हाका कितें म्हणे खावंक दिवया म्हण ती इल्लें खावंक व्हरून गेली आनी ताका दिवन फाटीं गुंता म्हणटाना त्या भिकाराच्या मुखामळार जेजूचें मुखामळ तिका दिसलें. आनी त्या दिसा जावन ती म्हणा लागली, म्हजो जेजू खंयच्या रुपार म्हाका मेळोंक येता म्हूण म्हाका कळीत ना. त्या देखून हर एक गरजेचो मनीस जावन आसा जेजूच्या रुपार आयिल्लो. आनी त्या देखून तिची खाकूत आनी मोळाय तांच्या त्या मनशां वयर जायती जाल्ली. त्या देखून वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बरो समार्यागर सांडून गेल्ली शेळयांचो गवळी, वेचीक पुताचो बापूय आनी 770 पटी तुवें बक्षिसाय म्हणटा आसतना दाळच्यो कर्ण्यो आमकां दिसून येतात. जायते आमी भुकेल्ल्यांक वाडचें म्हणटा आसतना जेवण दिवचें एक वर्तें खारयें. जायतीं जाणां आमी पळयता आमच्या खापजेन अन्ना म्हळ्यार अभियानांत कितलेशीं जाणां आपल्या बर्थडेक जावं दी, आपल्या एनिवर्सरीक जावं दी, आपल्या बऱ्या कार्याक जावं दी, घरान एक पोरेकली म्हणा लागली म्हणजे तुवें युकेंत एक घर काण गेलां फादर ताका ताच्या उपकार आठवणी करन एक जेवण दिचें म्हूण आमी चिंतलां. कितलेशीं जाणां आनी थोड्यांक तें जेवण दिता आसतना कितलो संतोश. 4 जाणां जेवण वेतात. तेच पयशे आमी आनी कडेन गेले जाल्यार तितलेच पयशे आमी खर्चिता. खर्चिना म्हूण सांगना, पूण 4 जाणांक तातूंत उपयोग जाताना कितलें अपुरबाय. थानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें. थानेल्ल्यांक आमी पियोंक दिता आसतना तांच्या खर्चांक आमी पावता आसतना कितलें अपुरबाय तरान आमी बरें करूंक शकता. आज कितलोसो मिलियन लोक उदक नासतना कश्ट जाता. तर आमी थानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें मात न्हय, उदकाची उरवणी आमी करूंक आमचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. विणगे आसलेल्यांक नेसण दिवचें. एक 100 रुपया तुवें कळण्यांत घालली म्हजी दाळीची कळणी म्हळ्यार पावना. तुका कितें वस्तू रडूंक आसा तांतलें सॅक्रिफायस कर. तुवें कितें खावचें आसा तांतलें सॅक्रिफायस कर. तुवें कितें पियोवचें आसा तांतलें सॅक्रिफायस. तुवें कितें ते टूर करताय, हो टूर करताय, हें पयणाक वता त्या पयणाक वता म्हणटा पळय ती उरवणी कर दी. जायत्या जाणांक आज कितें जालां म्हळ्यार आमच्या समाजांत असले पयणां केल्या देखून थोडे आमकां फ्री मेळ्ळ्या सिटी. त्या देखून आमी हे पयस पयण करता. कोरोनाचो म्हण हांव सांगना, ते कर्नांतल्या थोड्यांक वचोंक मेळ्ळें. पूण कितलेशे जाण सामान्य लोक असल्या पयणांक वचोंक जाता.
ते आमी पळोवंक जाय. थोडे फावटी आमी चिंता तो त्या पयणाक गेला हो पयणा त्या कंट्री वचोन आनगी फादर ह्या कंट्री वचोन आनगी फादर म्हूण थोडे जाण विचारतना हांवें विचारल्या तूं कॉमन मनीस तुका वचोंक मेळ्ळा न्ही. आमी आयडेंटिफाय करी जाय आमी मेळ्ळा म्हूण आमी वेचे न्ही, कोणी एकलो स्पॉन्सर करता म्हूण हांवें वेचे न्ही. ती गरज म्हाका आसा गी. थंय गेल्ले अशें मात तूं पवीत जावंक जाता गी. तुजें पवीतपण सांबाळ. एका दोळ्याक गरज आसा देव तुका व्हरतालो ताच्या बदला आंगालाप करना तांतू करना आंतू करना आमी तशें जाल्यार पळयना आनी वेच्या बदलाक आमी नातले थोडे जाण गेले जाल्यार म्हणटात फादर हें सकडी गरज आसली इतली इतली व्हडली बिल्डिंगाक गरज आसली. हांवें म्हळें तुजे कडेन तितलें मात आसचें गी उरलें ना गी. तांतूय देव मन केलें आमी थोडे फावटी राजांव उलयता हें जाय आसलें गी इतली व्हडली इगर्ज आमकां जाय आसली गी. इगर्ज देवाक एक बरें मंदीर बांदचें तुजें कार्य तें देवाचें मंदीर सोबोवचें तें जाय की नाका की म्हण ताचे विशयी हांव कांय तर्क करूंक वचना तें तांकां सोडलें. पूण आमी जें कितें आमचे कडेन आसा तांतलें उरोवणी दिलें जाल्यार तें जावन आसा आमी करचें सॅक्रिफीस. त्या देखून विणगे आसलेल्यांक नेसण दिवच्याक बिडां नातेल्ल्यांक आसरो दिवच्याक जायते फावटी आमी कितें करता हेरान जावन काणोन आमी ओट्टू करून दिवचें. तुजें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन घालाय तुवें 10 रुपया गेल्यार तें कॉन्ट्रिब्युशन तुजें तें देव मेजता. बिडां नातेल्ल्यांक आसरो फकत तूं एक नळो दी तूं एक नळ तुवें दिला हे 2 नळे तें आमी पळोवंक जाय. आमी जायते फावटी तें पळयना आमी कितें करता वी आर ओन्ली द गॅदरींग पीपल आनी गॅदर जाल्ले मागीर आमी दिता दिवन वचो म्हणा. पूण तूं जेन्ना तूं घाल तूं जें आसूं थोड्या जाण म्हणचें हें म्हजें सांगून दिचें म्हणना सांगनासतना आमी तें दिवेत. आसरो दिवचो हें वर्तें कार्य जावन आसा आनी तशें आसरो दिल्ल्या देखून देवाचे वरती काकोतो आमचे तें वर्त्या तरान दाळचे करण्यो आमी दिवच्या. काळजांत आसरो दिवंक जाय फकत घरांत मात न्ही तुज्या काळजांत फकत 4 पयशे दिवन हेरांक द्वेश केलें जाल्यार तें जायना. दाळचे करण्यो म्हणल्यार क्षण कुडीच्यो दाळचे करण्यो म्हणल्यार क्षण काळजांत तुज्या आसरो दिवंक जाय. कायद्यांक बुजोवचें बंद्यांत वचोन तांकां सुटका दिवंक जावचें तांचे खातीर मागचें बरें जावं दी जावंक परत ते सिरकल्यात जावंक परत ताणें वायट केलां बरें जावं दी सम्या म्हूण तांचे खातीर आमी मागचें. विजीट द सीक जायत्या जाणांक आमकां वचोंक मेळटा गी. मदर तेरेसा म्हणटा मनशाक दुसरी दुबळेकाय एक सरपण दुबळेकाय आनी मोगाचो अभाव नाकारी मनोभाव आनी अशें आसतना आमी जायते जाण सीक जाल्या जायते जाणां आमी पिडेस्त जाल्या. अखेरेक मेलेल्यांक मातये पावचें वर्तें तें कार्य जायतीं जाणां त्या मरणाची खबर आयकल्यार धांवतात. भोव बरें कित्याक मेलेल्यांक मातये पावचें आमचें दाळच्या करण्या पैकी कुडीच्या दाळ्याच्या करण्या पैकी 7वी जावन आसा आनी अशें दैवीक काकूचे वर्ते करण्यो कुडीच्या दाळ्याच्या करण्यांक 7 हांवें तुमच्या म्हाका दवरल्यात. ते खंयच्या तरान आमी संभ्रमूंक जाता मांडून हाडूंक जाता तें आमी मांडून हाडचें. पूण तुजो सॅक्रिफीस कितलो तुजो त्याग कितलो तुजें मन कशें बी मर्सिफूल एज माय हेवनली एज युअर हेवनली फादर इज मर्सिफूल. तूं दाळ असो जा तुजो बापूय दाळ जाल्ल्या बरी तुजो तो सर्गीचो बाप कसो दाळ आसा गी त्या प्रमाणे आमी दाळ जावच्याक सोम्या लागीं कृपा मागया. सोम्याच्या आदारान सदांच बरया. प्रत्येक तरान आमी शांती मागोवंक जाय. विनोद गांगुळी ताच्या कालीक मरणा देखून आमकां जायते दूख भोगलां ताच्या कुटुंबाकी जायतो एक दूख मात न्हय. ताणें सोडून गेलो तो जागो सोम्यान आपल्या बुजवणेन तांकां बुजवण दिवच्याक. तशेंच पापा फ्रांसीस सगळे इगर्ज माता आज श्रद्धांजली अर्पणूच आसा. जायते जाणां आमी पापा फ्रांसीस जायते आज उलयता कित्याक बोवा पळोवपाच्यो खरण्यो ताचे जायनासल्यो. दायाळेचो बाप तो जावन आसलो दायाळेचो मोळचो बापूय जावन आसलो. त्या देखून ताच्या वर्ते आत्म्या ते आमी मागता आसतना खंडीत जावन सर्गीच्या दाईजान तो वंटेल जाय कित्याक अपुरबाचे जिवान तो जियेलो. कितेंय तरी पथकां आसात बक्षनांतलीं ती बक्षूंच्या खातीर आमी ह्या वेळार मागता आसतना आमच्या पापा फ्रांसीस ताका सोम्याच्या वर्त्या जिवितान वांटेले गेल्या देवा लागीं आमी मागया. आमी दैवीक काकूच्या वर्त्या मोगांत बरोवन चड आनी चड मापान तें देवाचो आमच्या जिवनांत जियोन चड आनी चड मागण्याची चड आनी चड बावडताची आनी चड आनी चड बऱ्या करण्याची भुरगीं जावच्याक देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.